सगळ्यात पयलीं हांव रितेश नायकाक जे आसा कॉंग्रेच्युलेट करता आनी पक्षाकूय जे आसा कॉंग्रेच्युलेट करता की एक बरो कॅन्डिडेट जे आसा पक्षान बहुजन समाज भंडारी समाजाचो जो रवी नायकाची लिगसी घेवन जे आसा मुखार वयतलो आनी आमचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तसोच आमचो पार्टीचो अध्यक्ष आमचो दामू नायक हेमी जे आसा ऑलरेडी सांगलां की आयज रवी नायकाची लिगसी जी आसा पात्रांवांची लिगसी जी आसा मुखार व्हरपाची जी आसा गरज आसा आनी खंय तरी जे आसा रवी नायक जो आसा हो सामान्य आनी बारीक लोकांचो जो आसा आख्खे गोंयभर जो आसा नेता आसलो आनी म्हाका दिसता की आयज रवी नायकान जें काम केलां ते सगळी कम्युनिटी ते मुस्लीम जावं हिंदू जावं कॅथलीक जावं आयज सगळे कम्युनिटी हांगा रवी नायकाचो जो आसा टचअप आसा आनी म्हाका ताका लागून दिसता की रवी नायकाचो जो पूत आसा आमचो बाब रितेश नायक तेजी जी आसा जीत आसा ही निश्चित आसा कित्याक ताका सगळे कम्युनिटीचे लोक काम करता आनी हो जो डिमांड आसलो हो डिमांड जो आसा फक्त फोंडाचे जो आसा भावांचो नासलो हेजो एका टिकेट दिवपाचो जो डिमांड आसलो गोंयची सभेंद जी आसा बहुजन समाजाचे लोकांचो डिमांड आसलो आनी म्हाका दिसता एक पक्षान जो आसा एक सारको निर्णय घेतला आनी ह्या निर्णयाचे जे आसा आख्खे गोंय आनी फोंडाचे लोक जे आसा हेजे खरे उरतले आनी बाब जे रितेश नायक आसा हो बहुसंख्येन मतांनी जे आसा जिखून जे आसा गोंयच्या असेंब्लीन वयतलो आनी रवी नायकाची लिगसी जी आसा एका मुखार हाडटलो देव बरें.